अनफॉर्च्युनेटली 24 तारखेक एक आमचे हांगा रेजिडेंट्स एक विभा तिवारी म्हणून ती अनफॉर्च्युनेट ताची डेथ जाल्ली आसा. आनी डेथाचें कारण म्हणल्यार डेंगू ऑबियसली, कित्याक आमकां खबर आसा तिका जोर येतालो. ताजे नंतर तिका ID हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें. एडमीट केतकीर थंयूय डिटेक्ट जालो तिचो आयडीन पॉझिटिव्ह जाली ती डेंगू. ताजे नंतर पॅटलेट्स कावंटूय तिचे कमी जावपाक लागले आनी इवेंच्युअली मातशें तिका 24 तारखेक 2-3 दीस पयलीं तिका एडमीट केल्लो आनी 24 तारखेक मागीर तिका आमी ताजे नंतर तेजी फॅमिलीन तांकां GMCक रेफर केलो ID हॉस्पिटलाच्या दोतोरान रातचे 8:30 सुमार. आनी 11:50 सेम डे तिचो GMC भितर डेथ जाली त्या दिसा. सो सद्या आतां हांगासर फॉगिंग बी कितें करपाक येता हे डिपार्टमेंटाचे लोक? पळय, जेन्ना आमचे पावस पडलो की पावसा पयलीं आमी फॉगिंग अशें सदांच आमची म्युन्सिपालिटी किंवा आमची जी संस्था आसा प्रोग्रेसीव फंड ताच्या अंडर आमी हांगा फॉगिंग चालूच आसता. स्पेशली ड्युरींग द रेनी सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना. हेल्थ डिपार्टमेंटाचें अशें स्पेसिफीक केन्ना आमी पळोवना आयिल्लें, पूण जेन्ना ती केस जाली, केस जावन जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा हांगा सेम लोकेलिटीन तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता डेथ जाली, ताजे नंतर जी लोकेलिटी आसा तातूंत भितर एक 6 जाण आमकां मेळिल्ले आसा सेम लोकेलिटीन सायडीन. तातूंत भितर एक नामांकीत फोंडेचो दोतोरूय आसा, ताकाय जाल्लें आसा डेंगू. ताजे नंतर जेन्ना आमी डिटेक्ट जालें, तांचे मनीस आयले, तांणी फॉगिंग केलें. ताजे भायर स्वता आमी आमची टीम म्युन्सिपालिटीचे लोक येवन फॉगिंग आमचे कंटिन्युअस तेन्ना 3दां केलें. सॅनिटेशन केलें, लोकांक अवेरनेस केलें, खंय खंय ओपन एरियेन समज तांचें उदक आसा तर तें उदक भायर उडयलें. आनी हो अवेरनेस कॅम्पेन नॉट ओन्ली दॅट स्पेसिफीक एरिया की खंय हॉटस्पॉट आसा, एक्रॉस आमी आमच्या वॉर्डान चालूच केल्लो आसा. कंटिन्युअस काल सुद्दां आमी केल्लो आसा, फाल्यां परत करतले, अशें आमचें शेड्यूल चालू आसा. एट प्रेझेंट कितल्यो केसी आतां डिटेक्ट जाल्या ह्या एरियेन? ह्या एरियेन टोटल म्हणजे 7 आसा डिटेक्ट जाल्या. तातूंचे भितर एक डेथ जाल्या, बाकीचे 2 अंडर ऑब्जर्वेशन आसा. ऑब्जर्वेशन इन द सेन्स एक एडमीट जाल्ली, आतां 2 दीस पयलीं तिका डिस्चार्ज दिल्ले आसा. एक केस जी आसा ल्हान भुरगें आसा ताका जाल्लो आसा ऑलरेडी, ताका एडमीट केलां, पूण अंडर ऑब्जर्वेशन आसा. ओके, फाटल्या दिसांनी खंय जे इनाफ हेंच्यांनी खंय एक म्युन्सिपालिटीकू लेटर दिल्लें, पंचायतीकू लेटर दिल्लें की तेंच्यो ज्यो गटारां आसा हेचेर त्यो इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. सो इन्स्पेक्शन जालेंय बीन, पूण तेजेर खंय जे डिपार्टमेंट आसा हेल्थ डिपार्टमेंट हेणें आजून मेरेन कसलीच कारवाय केल्ली ना. सो तुमी बी हेका कितें फॉलोअप दितले? ना, फॉलोअप म्हणल्यार कशें आसा, म्हज्या वॉर्डान स्पेसिफीक समज कितें अशें नोटीस जाता तर इमिडिएटली आमी म्युन्सिपालिटीचे थ्रू जे इन्स्पेक्टर आसा ताका इन्स्पेक्शन करपाक लायता, नंतर तेजेर नोटीस धाडटा. आनी ताजे नंतर जो प्रोसिजर आसता की बाबा तेणें तरी पूण ते एरियेन समज क्लिनिनेस करूं ना, की पर्टिक्युलर तो मनीस समज डिस्चार्ज करता, त्या नंतर ताका नोटीस काडून परत आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक CC करता की तुमी इन्स्पेक्शन करात आनी फर्दर कितें आसा तें एक्शन घेयात. म्हज्या वॉर्डान अशे 2-3दां केसी जाल्ल्यो आसा तश्यो. आमी स्पेसिफीक त्या मनशाक नोटीसूय काडिल्ली आसा हेल्थ डिपार्टमेंट थ्रू, आनी ताजे नंतर ताणें एक्शन करून ते सिवरेज डिपार्टमेंटाचें कनेक्शनूय घेतिल्लें आसा. ह्यो आतां केसी आतां इम्पोर्टेड काय हांगासरूच जाल्या? पळय, थोडे जेन्ना ID हॉस्पिटलाचे किंवा जे हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सेंटराचे मनीस येवन हांगा चॅक केलें आफ्टर डेथ जातकर, ते तांकां थोडे कडेन मेळ्ळें की बाबा लार्वा थोडे मेळ्ळ्यो तांकां, की आतां त्यो त्याच लार्वा खातीर जाल्यो की ताजे नंतर मागीर जाल्यो ते आमकां खबर ना एक्झॅक्ट कॉज. समज जनरेशन हांगा जाल्लें की ताजे नंतर कोण तरी हांगा येवन आयलो मागीर जनरेट जालें तें खबर ना. पूण ह्या पर्टिक्युलर एरिया जे म्हाजे फाटल्यान पळयता तेच आसपास एरियेन 6 केसी जाल्ले आसा आनी एक केस मातशी ती वयर जाल्ली आसा, ती रिसेंटली फ्रायडे जाल्ली आसा. मे बी तांकां सेम आमकांय ते सेम लक्षण आयिल्लें की बाबा हेल्थ सेंटराच्यान अशें कांय एक्शन जावना म्हणून. पूण जे आमी काल जेन्ना मॅडम डॉक्टर लोटलीकराक मेळ्ळे, तिणें सांगलां आमकां अवेरनेस कॅम्पेन चालू आसता आमचे भरपूर कडेन सगळे कडेन, पूण तिका सांगलें की हें एक्शन आमकां दिसना एज अ आमी कावन्सिलर दिसता किंवा जनरल पब्लीक. पूण तिका आमी सांगलें की जेन्ना तुमी अशें अवेरनेस कॅम्पेन करता जे जनरल रिप्रेझेंटेटीव आसा लोकल तांकां इनवॉल्व करा, जेणे करून जे मॅक्झिमम लोकां पर्यंत हो अवेरनेस पावोनी